हांगा जे पळयता आज रिस्पेक्ट जो मेळटा ट्युरिस्टांक असोच रिस्पेक्ट तुमी फॉलोअप करा. आमकां पयशे सदांच मेळटले पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या रिस्पेक्ट दिलो तेन्ना आपल्याक खंय तरी मनाक शांती आनी आपल्याच्या जी आपले समाज जावं आपली फॅमिली आसा तांकां तेंचो आशिर्वाद मेळटा आनी ह्या आशिर्वादान तुमकां तरी खबर आसा खुबशें कितें बरें जाता. आज आमी पळयता आज ट्रिवेलोन म्हटलें हांगा उदक व्हरप ना पूण उदक व्हरा पूण त्यो बाटल्यो परतो तुवें हाडा. प्लॅस्टीक व्हरा कितें चिप्स पाकी व्हरपाक जाय. टुरिस्ट तांकां पयशे पडपाक येता तो लूज वॉटर उदक दितलो म्हाका दिसना त्या दुसरी वयतलो. म्हणटले सगळे फॉरेस्टर जे घेतात जे मिटींग घेवन खरेंच खूब तरेन त्रास करता. कित्याक आमी रिक्वेस्ट केलें की टुरिस्ट हांगा खूब येता खूब फाटली जाता पूण आमकां बेगीन चालू जावपाचें. पूण रस्त्याचे निमित्त आनी कसले म्हणून आज एक दीस तरी आयलो हो शुक्रार. हांव थँक्स म्हणटा फॉरेस्टाचे फुडली फावटी तरी टायमार आमकां चालू करपाक दिया की हांगसर बेली ब्रिज बांदचो. GICDचे आमचे चेअरमॅन बाब दीपक पाऊसकर आसा आणि सावड्डे मतदारसंघात बरो वावरूच हे करतात. कामा भितर डेव्हलपमेंटाच्या प्रगतीक आमकां सुरू दिसता. बेली ब्रिजाक सुद्दां कितें अडचण येत जाल्यार आमी ती पयस करपाचो प्रयत्न करूया. कारण कितेंय काम करपाचें आसत जाल्यार फॉरेस्ट म्हणटात ते पयशे पयलीं आपले डेपोजीट करा आमी तें काम करता. मागीर काही अडचणी येता म्हणून ते काही फाटी उरता. पण दक्षिण गोंयचो खासदार आसा राज्यसभेचो हांव हांगसरलोच खासदार आसा आनी आमचे बाब दीपक पाऊसकर आसा. हे तिगूय मेळून आनी सगळी पंचायत बॉडी हे सगळे एका हातीत हात घालून आमी ह्या भागाचो विकास करपा खातीर आमी निश्चितपणे वावुरतले.